नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। चर्चिलान काँग्रेसीचो दिला राजीनामो, अपक्ष म्हणून झगडटलो लोकसभा वेंचणूक। 5वे फावट चर्चिलान सोडली काँग्रेस, मात पक्ष सोडिल्ल्यांक परत घेवचे नात, काँग्रेसीची भूमिका। लोकसभा वेंचणुकेंत चर्चा सक्रिय, 5 दिसां भितर लोकसभेच्या वेंचणुकेचेर चर्चेचें दुसरें पत्रक। बऱ्या राष्ट्रा खातीर सेक्युलर उमेदवारांक मतदान करपाचो उलो। बोरये पुतान बापायचो केलो खून, बापूय आनी पुता मदीं पटनासले, बेसबॉल बॅटीन बापायचेर केलो हल्लो, खुनाचें नेमकें कारण जावंक ना स्पश्ट। धेंपो क्रिकेट क्लबान जिखली GPL T20 सर्त, धेंपोन जिनो पंगडाक मारले फायनलींत, धेंपो वस्ताद। आनी राजधानी पणजी रोमटा मेळाचेर नाचली, चित्ररथांनी दिपकायले दोळे, घुमचे कटर घुमच्या नादांत गोंयकार लागलो घुमपाक। खबरो विस्तारान। चर्चिल आलेमांव शेनवारा काँग्रेसींतल्यान भायर सरलो। वालंका जाग्यार आलेक्साक तिकेट दिली म्हूण चर्चिल बेजार जालो। चर्चिलान आतां दक्षिण गोंयच्यान अपक्ष म्हणून वेंचणूक लडोवपाचें थारायलां। काँग्रेसींतल्यान राजीनामो दिवन भायर सरपाची चर्चिलाची ही 5वी फावट। काँग्रेस म्हणटा हे फुडें पार्टी सोडून गेल्ल्यांक परत पार्टीन घेवचे नात। चर्चिल मात म्हणटा काँग्रेस म्हणजे दर्या, केन्नाय यो केन्नाय वच। पळयात काँग्रेस हावजांतलो शेनवारचो ड्रामा। चर्चिल आलेमांवान काँग्रेसींतल्यान राजीनामो दिलो। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसाक ताणें राजीनामो दिलो। आलेक्स रेजिनाल्डाक काँग्रेसीन दक्षिण गोंयची तिकेट दिल्ल्यान तो चाळवला। उमेदवारांचे वळेरेंत आलेक्साचें नांवच नासलें, ताचें नांव खंयच्यान आयलें अशें तो म्हणटा। वेंचणूक लडोवंक आपल्याचेर पर्रीकारान दबाव हाडूंक ना असो दावो चर्चिलान केला। कापाजदाद आसा जाल्यार पर्रीकारान आपल्याक अटक करचो अशें आव्हान चर्चिलान दिलां। अलेक्सा नाव ना रे सिटिंग MP वाला का आलो स्टेटमेंट बॉक्स साधना तिकेट आवा वाला का दिला होता बघ आपल्याला शादी ना मरे पण विचार रिजेक्ट केलो आ सरप्राइज तिकेट दिल्या को साधना रिजेक्ट केलो आय म्हळे आमगे काम झालं माग दिबी दिसना आपण पातळो म्हणजे आमगे वाला का झाले अरे काय नाम बडा तिगा के नाम येने ओसन आम्ही मळबासन वाला का किती पण बसता रे इंडिया पण आ बसतो कोण रेजिना नाही कोण आता कोण बसता हाव चर्चिल आले मग वाय नॉट वालंका हां ना ते पण बसपाना सपोर्ट करता तुका वालंका तुका सपोर्ट करता ते वालंका येता पारिकारा गाडसा जाल्यार सांगलो मरे म्हाका नुरबुड पुढे हाल्यावडे म्हणटा भितर चर्चिल स्कॅम करपा मनीस न्हय। चर्चिलान वेंचणूक झगडली म्हूण ताचो काँग्रेसीचेर परिणाम जावचो ना। एकदा पक्ष सोडलो काय ताका परत पक्षान घेवचे ना अशें काँग्रेसीन थारायलां। राजीनामो आयलो तेन्ना चर्चिलाचे काँग्रेसीच्या वळेरेंत नांवूच ना हें उजवाडाक आयलें। वांगडीपद करपाक चर्चिलान व्हेल्लो अर्ज परतो काँग्रेस कार्यालयान दिवंकूच ना अशें जॉन म्हणटा। Every 2 years you have to renew your membership. If you don't renew your membership, probably after his defeat he has not renewed. Does it make any difference to Congress? Not at all. No damage, nil damage. We will not permit family Raj in Congress in Goa. People of Goa have spoken through the ballot that they are against of such politics, and they have shown them the place. If still they want to challenge the wisdom of people, voters of Goa, let them. We will face them. These are dummy candidates filled by Mr. Pariyakar. We will not take them back, and we don't want them. Congress is a votion for people with ideas and ethos, not for blackmailers. काँग्रेस मिटी पार्टी म्हणटा तो दोऱ्यो यो वस प्रॉब्लेम कांयच ना इंजनी आता क्लियर कट सांगला परत एंट्री ना म्हणून परत एंट्री ना म्हणून क्लियर कट सांगला कितें पार्टी सांगलो मरे बात। राजीनामो दिवपाक आयिल्ल्या चर्चिलाचे काँग्रेस कार्यालयान हाल केले। कार्यालयान भितर वचपाचे दार बरोच वेळ धापून दवरले। ते खातीर चर्चिलाक रिसेप्शनाचेर 15 मिनटां बसून रावचे पडले। कांय वेळान जॉनान चर्चिलाक एकट्याकूच भितर यो म्हूण सांगलें। चर्चिल आलेमांवा आड क्रायम ब्रांचीन भ्रष्टाचाराची कागाळ करपी सुनील कवठणकार चर्चिल राजीनामो दितना फुड्यान आसलो। क्रायम ब्रांचीन घाल्ल्या कागाळीचेर पर्रीकार सरकारान ताचेर कांयच कारवाय करूंक ना, हाचे वेल्यान पर्रीकार ताचो वापर करूंक सोदता हें स्पश्ट जाता
असो सुनील कवटणकाराचो आरोप. आज हो आमचो खरो एक बरो दीस की एक करप्शनाचे सिरियस चार्जीस आसलेलो मनीस ह्या पार्टींच्यान भायर गेला. इवन आज तुमी पळोवपाक गेल्यार सरकार ती केस रजिस्टर अजून गव्हर्मेंटान केल्या आसतना ताका अजून अरेस्ट जावना. हे डिली टॅक्टिक्स इतल्याच खातीर करता की ताका सावथ गोवाक यूज करूंक मेळूंक जाय. हे आमी पयलींच्यान म्हणत आयिल्ले, हे आज प्रूव्ह जाला ताणें रेजिग्नेशन दिवन. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी हांच्यो उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत वेगवेगळ्यो सभा जातल्यो. So we will have a rally for Rahulji in Fatorda and Soniaji most probably in Mapsa. Dates will be finalized by them in the first week most probably. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार चेतन गवस आणि सुशांत पळ. 5 दिसां भितर चर्चीन लोकसभेविशीं दुसरें पत्रक काडून आनीक एक स्फोट केला. सेक्युलर पक्षाक मतदान करचें अशें आवाहन करपी आनीक एक पत्रक चर्चीन जाहीर केलां. लोकांनी वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जाय मेरेन प्रार्थना सभांक हजर रावचें म्हूण चर्चीन उलो मारला. बऱ्या नेतृत्वा खाला शक्तिशाली देश, शांती आनी सांप्रदायीक सद्भावने खातीर ह्यो प्रार्थना जातल्यो. लोकसभा वेंचणुकेक मतीन दवरून 5 दिसां भितर चर्चीन दुसरें पत्रक जाहीर केलें. लोकसभा वेंचणुके खातीर दरेक नागरिका मेरेन आपलो संदेश पावोवपाचो यत्न चर्च करता. चर्च आपल्या नव्या पत्रकान म्हणटा की ख्रिश्चन चर्चीक प्रामाणीक आशा आसा की लोकांच्यो भावना समजपी फुडारी आमकां ह्या लोकसभा वेंचणुकेंतल्यान मेळचे. राष्ट्राची धर्मनिरपेक्ष वळख कायम उरची. धर्मीक सद्भाव आनी आंतरधर्मीक संवाद आनी समजिकायेक बळ मेळचें. अल्पसंख्यांक आनी मागास वर्गाची काळजी आसची. जमीन, उदक आनी रानाचेर आदिवासींचो अधिकार सुरक्षीत दवरचो. दलीत ख्रिश्चनांक समान अधिकार मेळचो. देशांतलें वातावरण आनी परिस्थितीन सुदारणा करची. बायलां आनी भुरगीं सुरक्षीत रावची. लोकांनी लोकसभा वेंचणुको तांचो निकाल जाहीर जाय मेरेन आनी उपरांत प्रार्थना सभांक हजर रावचे म्हूण चर्चीन उलो मारला. वेंचणूक प्रक्रियेच्या पयलीं आनी उपरांत कांय गजालींचें लोकांनी पालन करचें म्हूण चर्चीन सल्लो दिला. राष्ट्राचो फुडार थारावपाच्या नदरेन आनी आमच्या प्रार्थनेनी वाड करून बऱ्या प्रशासना खातीर मागणी करुया असो उलो पत्रकाच्या निमण्या कांय वळींतल्यान चर्चीन मारला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. देवळवाडो बोरये वाठारांत एका पुतान आपल्या बापायचो खून केलो. शुक्रारा मध्यान रातीर ही घडणूक घडली. बापूय आनी पुता मदीं फाटले कांय दीस केस्तांवां चलतालीं. भरपूर सोरो पियेल्ल्या सुरजान आपलो बापूय कुमार रावटीचेर बेसबॉल बॅटीन हल्लो केलो आनी तेन्ना बापायक मरण आयलें. हल्लो करपाचें नेमकें कारण कळुना. पुलिसांनी पुताक अटक केल्या. बोरये देवळवाड्यार रावपी सूरज आवटीन शुक्रारा रातीं आपणाल्या बापायचो बेसबॉल बॅटान हल्लो करून खून केलो. बापायचेर हल्लो केल्या उपरांत सुरजान आपणाल्या हाताची शीर कापपाचो यत्न केलो. कुमाराची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडल्या. बॉडीचेर सर्टन इंजुरी जातले जे अपरंटली होमिसायड दिसताले. ताका लागून आमी फुडें इन्क्वायरी केली. इन्क्वायरी केल्या उपरांत कळ्ळें की तो डिसीज तेचें नांव कुमार आवती आसा, 61 year old. हेचे आनी तेच्या चल्याची तो सरोज आवती म्हणून ताची झगडी जाल्ली आनी तितून त्या सरोजान तेचेर असॉल्ट केलो विथ द हेल्प ऑफ बेसबॉल बॅट आनी बांबू स्टीक. सो तितून तेजी हेड इंजुरी जाली आनी तो एक्सपायर्ड जालो. सो तेच्या वयल्यान आमी कंप्लेंट रजिस्टर केलें, मर्डर केस, आनी सरोज आवटी अरेस्ट केलें. कितल्याक इन्सिडंट हो ती 11:30 सुमार इन्सिडंट जालो. सो आमकां इन्फॉर्मेशन येयलें ते 12:30 रातचें. कितें कळ्ळां कितें आसलें मर्डर्स बीन असो कितें जावन तेंचे रिजन म्हणल्यार दोगांचेच कपल जाले आनी घरच्या काही गोष्टी बद्दल वाद जाल्लो दोगांचो आनी तितून त्या झगड्यान तेणी असोल्ट केलो. अरेस्ट कोणाक केलो सद्या? अरेस्ट सरोज आवटी केला अरेस्ट. आवटी बापूय आनी पुता मदीं फाटले कितलेशेच दीस केस्तांवां चलतालीं अशी खबर सुत्रांनी दिली. शेनवारा फातोडेर पुलिसांनी सुरजाक अटक केली. सध्या तो पुलीस कादयेत आसा. कुमार आवटी 61 वर्सांचो आसलो. प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.